This event is sponsored by Desa Family, Kuwait. Sound partner, Wave Sounds, Mr. Anand D'Souza. Editing partner, Creations, Mr. Alan Cardoza. Recording partner, Blu-ray Video and Photography, Mr. Alban D'Souza. Jezu बाळूक जल्माला संतोष पावया गोरवां कावणेंत न्हिदला पळेवन रावया बोडव्या संगी संतोष बरीत गितां गावया गोवळ्या संगी मोगा बरीत काणी काडया सर मोगाळ वीक्षकांक कुवेट कॅनरा वेलफेअर असोसिएशन तर्फेन मोगासो नमस्कार हांव दीपक अंद्रादे आयच्या कार्यसो निरूपक या सुबीज सांजेच्या बागी घडये हे कार्यक्रम वीक्षण करनासच्या सर मोगाळ वीक्षकांक देव बरी सांज मागून माया मोगासो येवकार पटोवन आरंभ करता आयचे सुबीत कार्य KCWA नातालांचो संभ्रम 2020 पयल्यान पयलें तुमकां सोमेस्तांकी नातालां फेस्ताचे शुभाशय पाठयता आनी नव्या वर्साचे उल्हास पाठयता हे नवें वर्स आम्हा सोमेस्तांच्या जिवितांत सुख संतोष शांती समृद्धी हाडणी म्हणून आशेता बरें मागता आनी तुमकां सर्व KCWAच्या सान्यांक कुवेटकारांक मायगांव असल्या आमच्या मोगाच्यांक सकड कोंकणी परजेक ह्या कार्याक मोगासो मानासो आनी गानासो स्वागत हांव मागता तर मोगाचें न्हू आयचें हें सुबेत कार्य चलोवन वचचे खातीर म्हजे सांगात आसा एक आपुरबायची कार्यनिर्वाहकी ती एक आपुरबायची गावपिनी जावन आसा तर तुमच्या मोगान ह्या वेदिका पिता बाय रेचल लोबो. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. There is no name so sweet on earth, no name so sweet in heaven, the name before his wondrous birth, to Christ the Savior given. It is Christmas in the heart that puts Christmas in the air. Warm, glad tidings to all you lovely people out there. I, Rachel Lobo, welcome you to the first ever virtual KCWA Natalanso Sambram. We have a lot of entertaining programs in store for you that will surely uplift your Christmas spirits. So without any further delay, let's begin. Song sponsor, Mr. Norman De Silva, Mr. Manoj Stephen Rego. मनशामध्ये मनीस जावन जेजू जल्मालो वर्तो तरी कालतो जावन जेजू जल्मालो वय मोगाचें न्हू 2000 वर्सां आदीं मोद्यानाचे राती बेथलेहेम शहराच्या गोरवांच्या गोट्यांत मनीस जावन जल्मालो सर्गा संवसाराचो सोडवणदार आम्हा सर्वांकी पातकातावन सुटका दिवच्या खातीर तर बाळक जेजूक आमी नमान करया आनी आयचें कार्य आमी आरंभ करया तर फुडें येतात बाळक जेजूक नमान करन आयचें कार्य आरंभ करचे खातीर आमदी कॉयर पंगड.
बाळोक जेजूक नमान करून आयचें अपुरबायचें कार्य हांगासर आमी आरंभ केला आनी हांगासर गायन केल्लीं जावन आसात आमादी कॉयर पंगडाचे सांदे जस्विन डिकुन्ना आयडा मचादो वेनोला कुटिन्नो ग्लिंडा डिसोजा अमोला पिंटो जॅस्मिन पत्राओ रॉनी डिकुन्ना आनी हाका संगीत दिलां जावन आसा जेसन मिस्कीत. तुमकां KCW तर्फे देव बरें करूं. आनी मोगाचें न्हू खंयच्याय कार्याक गेल्ल्या वेळार आमकां घरच्या वडिलांनी या घरच्या मुखेल्यांनी सुवागत करतना जावचो संतोष खंडीत जावन एक विशेष आनी एक आपर्मीत जावन आसा. तर मोगाचें न्हू आज तुमी सर्वांय ऑनलायनार हे कार्यक्रम पळयत आसतना तुमकां समेस्तां की मोगान स्वागत करच्याक आयती आसा आमची KCW ची अध्यक्षीण रिन्ना मारिया डिसोजा. 2020 वर्सा क्रिस्त जयंती मनशान संपयली तरी हर एका मनशाक देवान फाव केल्ली वर्सां मात लाभली. पूण आज म्हाका आनी तुका क्रिस्त जयंती 2020 तशेंच 2021 वर्साचो पयलो दीस देवान फाव केला. ह्या वक्ता KCW आचरण करच्या नातालांचो संभ्रम 2020 आमच्याच घरांत कुटुंबां सगळे संभ्रमचे भाग मुनिसल्ल्या देवान फावो केला. 2020 वर्सांत सबारतरांची पंत हवन आमी देखली आनी भोगली. फाटल्या 2 वर्सांनी KCWचे तेग जिनिये सांदे आनी 8 साखळी सांदे बापाच्या घरा ताका आज महिमा देवाक ओंसर्गी म्हूण गावंक पावले. 2020 सगळे वर्स आमी आयकल्ले फकत सॅनिटायझर, फेस वॉश, फेस मास्क, इनहेलिंग, गागलिंग, मिरयाची कसाई आनी ताच्या किवर्तन क्वारंटायन. खंयच्याय सैऱ्याक आमच्या घरा आमी सीधा रीत दिवना. तांकां 7 दिसांचे 15 दिसांचे क्वारंटायन जाल्या उपरांत मात्र आमी स्वागत केल्लो. तर डिसेंबर 25 तारखेर जल्मल्लो आमचो बाळ जेजू 7 दीस खंय क्वारंटायन घर नासा. नितळ निर्मळ जाग्यार ताणें आसूंक जाय. तर आमकां ह्या घडये जेजूक आमच्या काळजान क्वारंटायन करूंक जाता गी. हें आमकां 2021 वर्साचे पंत हवन. आमची काळजां सॅनिटायज जावंक जाय. इनहेल जीसस अँड किल कोविड हें आमकां करूंक जाय. आमच्या भितरले कोविड राग, मोसोर, जिद्द, हागे अशें सबारतरांचें कोविड आमच्या काळजांत आवरण करनासा. तर सॅनिटायज करूंक जाय. इनहेल जीसस जावन आमच्या भितरलें कोविड आमी किल केल्यार मात्र आमचो बाळ जेजू आमच्या मदें रावून आमच्या सांगाता क्वारंटायन जावन आसतलो. तर जेजूक आमी सर आमच्या काळजांत ये म्हूण स्वागत मागया. आनी आतां हांव मारिया रिन्ना KCWचे अध्यक्षीण म्हज्या समिती संध्यान सोबें आम्हा सर्वांक आयच्या नातालांच्या संभ्रमाचे उल्हास पटयता. आमच्या सर प्रायोजकांक, दातांक, दानींक आनी म्हज्या मोगाच्या सर सांद्यांक मानाचो मोगान स्वागत सुस्वागत. KCWच्या सांद्यांच्या भुरग्यांक हर एका क्रिसमसा वेळार आमच्या दानींच्या नांवार बरें फलितांश हाडिल्ल्यांक शिक्को दान दितेल्यांक हें फकत CBSEक मात्र सीमित आसलें. तरी ह्या वर्सा पयले फावटी आमकां नॉन CBSE 10th and CBSE आर्ट्स कॅटेगरीक मिसेस मेबल अँड लेट सॅम अल्फोन्सोच्या नांवार स्कॉलरशीप मिस्टर ॲलन अँड मिसेस जॅकी अल्फोन्सो दितात. तशेंच नॉन CBSE 12th आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स मिसेस नोरा अँड लेट चार्ल्स डेसा हांच्या नांवार तांची भुरगीं दिवन आसात. सांगातास लेट थॉमस कॅस्टेलिनो हाच्या नांवार श्री नितीन कॅस्टेलिनो हांणी दिवचे 12th CBSE सायन्स अँड कॉमर्स सेकंड प्लेस आयवाज सडयला. ह्या सर प्रायोजकांक आनी 12th CBSE प्रायोजक श्री लॉरन्स डिसोजा आनी एक्स्ट्रा करिक्युलर प्रायोजक श्री हॅरल्ड डिसोजा हांकां मानान
ह्या कार्याचे वांडेल जावंक येवकार दिता. आयच्या ह्या कार्याक मोठो पाठिंबो दिल्ल्या सर पोशकांक मानाचो रूपकारी स्वागत मागता. एका उतरान कोणाक सोडिनासतना संवसाराच्या कोणशान कोणशातावन हे कार्य पळोवच्या सर प्रेक्षकांक हे आमचे पयले प्रयत्न तुमच्या सहकारान जैत जोडतले म्हणून पात येता. सर्वांक स्वागत सुस्वागत. देव बरें करूं. अध्यक्षीन मार्गारीना डिसोजा आमकां समेस्तांकी मोगान सुवागत केल्ले खातीर. Song sponsor Mr. Royston D'Souza, Sanchia and Slaina Norona. जेजूच्या जल्माची व्हडा संतोसाची बरी खबर पयले मेळली जावन आसा दुर्बळ्या गवळ्यांक. गवळी हिणांक सरून आसल्या वेळी देवदूत दिश्टी पडून ही बरी खबर दितात. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्मला, तस्सू क्रिस्त सोमी. आनी गवळी वचून जेजूक भेटतात आनी नमान करतात. तर मोगाचेर आतां फुडें येतात अब्बास ह्या पिरायेची युवा जाणां आनी भुरगीं बाळोक जेजूक नमान करूंक. तर तुमचे मुखार परफेक्ट हार्मोनी गायन मंडळी. Peace on earth, goodwill to men. Peace on earth, goodwill to men. Hope awakes in Bethlehem. Humble stead, a baby lays. The stars declare that He's come. A virgin holds God's only Son. Shepherds stare and wise men bow. Angels sing with songs of joy. A light is blazing in the night. The glory of the promised Christ. Be near me, Lord Jesus.
बोवापूर बाय रितीन गीत गायलेल्या आमच्या युवजनांक आनी भुरग्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तूं वांटेली घेतली जावन आसात म्रिनाल, रिस्टन, नायजल, रियोना, नेथन, त्रिशा, रेबेक्का, रेचल आनी कीबोर्ड खेळिल्लो जावन आसा म्रिनाल आनी गिटार रिस्टन. तुमकां KCW तर्फेन देव बरें करूं. बरें शिकप आयच्या समाजांत एक मुळावी गरज जावन आसा आनी KCWA हे दिशेन जायतो वावर करन आसा. दुर्बळ्या भुरग्यांक शिकप दिवचो मुळावो उद्देश घेवन ह्या संस्थेची बुन्याद घाल्ली आनी आज ती मुखारून आसा आनी हे साध्य जावन आसा KCWAच्या संद्या वरवीं दानी आनी पोशकांच्या उदार मनाच्या आदारान. KCWA हर एका वर्सा शिकपा क्षेत्रांत खेळ पंगडांत तशेंच इतर चटवटिकांनी उत्तम फलितांश जोडलेल्या भुरग्यांक नतलांच्या संभ्रमा वेळार मेरीट स्कॉलरशीप अवॉर्ड्स आसा करून तांकां मान करता आनी तांकां बरें मागता. ह्या वर्सा सबार भुरग्यांनी वर्तें साधन करून शिकपांत तशेंच विविध चटवटिकांनी आनी स्पर्धांनी भाग घेतला आनी बरें फलितांश जोडला. आमच्या समाजांतल्या भुरग्यांनी बरें फलितांश जोडिजस आनी उंचल्या पावंडाक पावत जाय म्हणल्या उद्देशान हे मेरीट स्कॉलरशीप अवॉर्ड आसा करूंक आमचे उदार मनाचे दानी आमकां तांचो मोठो सहकार दितात. तांच्या मोठ्या सहकाराक आमी ऋणी जावन आसां आनी तांच्या बऱ्या मनाक देव तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर दराळ आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता. This year we invited applications for 6 categories. And the first category is Mrs. Mabel and late Sam Alfonso Merit Scholarship Award for 10th Standard CBSE. We thank the Alfonso family for sponsoring this award with first, second and third place. We have received 9 applications in this category. In the third place, Danica Vilona Monteiro, daughter of Walter Felix Monteiro and Nonita D'Souza, studied at Indian Community School, Senior Branch, Kuwait. She scored 92.4%. In the second place, Megan DeCosta, daughter of Denzel DeCosta and Sandra DeCosta, studied at Carmel School, Kuwait. She scored 96.8%. And the first place goes to Shaina Ivanka Dikuna, daughter of Deepak Dikuna and Sonia Monteiro Dikuna, studied at the Indian English Academy School, Kuwait. She scored 97.8%. We congratulate the winners for their great achievement. KCWA would like to honor the other 6 applicants with an appreciation memento for their excellent performance. Jane Giselle Crasto, daughter of George Crasto and Janet Gladys Crasto, studied at Indian Community School Senior Branch, Kuwait, and she scored 90.6%. Leroy Ethan D'Souza, son of William D'Souza and Daphne D'Souza, studied at Indian Community Senior Branch, Kuwait, and he scored 88.4%. Claren Nyril Pinto, son of Ronald Noel Pinto and Gladys Ronald Pinto, studied at the Indian Academy School, Kuwait, and she scored 87.2%. Alicia Jennifer Lobo, daughter of Oswald Lobo and Shaila Lobo, studied at Indian English Academy School, and she scored 84%. Crystal Naomi Pinto, daughter of Michael Pinto and Yone Vegas, studied at Indian English Academy School, Kuwait, and she scored 71.8%. Reniel D'Souza, son of Ronnie Oswald D'Souza and Anita D'Souza, studied at the Indian Community School Senior Branch, Kuwait, and he scored 85.8%. Moving on to next category, Mrs. Mabel and late Sam Alfonso Merit Scholarship Award for 10th Standard Non-CBSE. We thank the Alfonso family for sponsoring this award with first and second place. The first place goes to Jessel Vinola Quadras, daughter of Gerald Quadras and Veena Winifred Sequeira, studied at SVS English Medium High School, Udupi. She scored 95.68%. In this category, we received only one application.
Congratulations to all the winners and appreciation award recipients of category 1 and 2 for their outstanding achievements. Sponsored by Alzine Constructions, Mr. John Fernandez. To mark this day a memorable one for us, we are pleased to have with us this day Reverend Father Noel D. Almeida, our spiritual director, an inspiring soul to all of us. We feel proud to welcome you, Father, and we are eagerly waiting to listen to your Christmas message. Over to you, Father. मोगचनो तुमकां सर्वांक बरवशा बरीत नातलां फेस्त 2020 वर्स वैरसाचें वर्स सगळ्या संवसारार कोरोना वैरसान रेवोड घाला. ह्या वरवीं आमी सर्व विविध रितींनी कश्टून आसाव. विविध रितीच्या कश्टांक आमी बली जाल्याव. एका ना एका रितीचें भें आमचे थंय आसा, कावजेणी आसा. शिकल्ल्यांक काम ना, काम आसल्यांक पाग ना, अर्द्याक अर्दो सांबाळ कातरला, संवसारार आर्थीक परिस्थिती बिगडला, सकड ऑनलायन जाला, मिसां शिकाप मिटिंगां सर्व ऑनलायन जाला. आनी अशें सगळो संवसार निराशेन बुडला. आनी ह्या निराशेन बुडल्या संवसाराक भरवसो अति गरजेचो जावन आसा. आनी हो भरवसो मनीस जावन जल्माल्लो तोच सडवणदार जेजू क्रिस्त आमकां दिवंक शकतलो. तर हें क्रिसमस जेजूच्या जल्माचें फेस्त निराशेन बुडल्या संवसाराक बरवसो हाडून दी. काळोखांत बुडल्या संवसाराक उजवाड दिवं दी. पातकांत बुडल्या संवसाराक सडवण लाबून दी. विविध संगतींनी गुलाम जाल्ल्यांक सुडका दिवं दी. पिडेंत पडल्या संवसाराक वोकात दिवं दी. अस्कत जाल्ल्या संवसाराक सकत मेळोवन दी. अन्याय अनितीक वळख जाल्ल्या संवसाराक न्यायनीत लाबून दी. फट खबर फायस करन फटकेऱ्यांत बुडल्या संवसाराक सत उखोलन दाखोवन दी. घुसपड गोंदळ उपजोवन दिक्क वा वाट चुकल्ल्या ह्या संवसाराक शांती समाधानाची वाट दाखोवन दी. मरणाच्या सावळेंत आसल्या ह्या संवसाराक जिवीत लाबोवन दी म्हणून मागता. हे सर्व ह्या संवसारांत संपूर्ण जावंक वाट एकच जावन आसा. आनी ती वाट जावन आसा एका निजा देवाची खरी वळख. आमच्या मोगान बरोवन आमची सडवण आशेवन मनशा सैम वेंगल्ल्या जेजूक गोरवांच्या गोट्यांत मरये वदरी जल्माल्लो तो बाळोक जेजू नीज सडवणदार संवसाराचो तारक म्हणून वळखोंक जाय. तो सबार देवांतय एक देव न्हय, बगार तो मात्र एक नीज देव. तो एकलो मात्र खरो सडवणदार. ताचे तावन मात्र सडवण साध्य. देवाचें उतर आमकां सांगता दमदूताच्या कृत्या पुस्तकांत, तुमी बांदप्यांनी उपकारना म्हणून काण्ण उडयलेलो फातर तो, पूण आतां तो खरोच जाल्या मुल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सडवण मेळोवंक साध्य ना. कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना.
सांग पावलो तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांत सांगता देव एकलोच देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त हाणें समेस्त मनशांक तारण दिवच्या खातीर आपणाकच बली कसो भेटोवन दिलो. मोगाळ भवानो आनी भयणीनो, जेजू ह्या संवसारी मनीस जावन आयिल्लो आमची जिणी बदलूंक देखून ताणें दिवचें आपोवणें जावन आसा पातकी जिणी बदला. आनी हें आपोवणें फकत क्रिस्तांवांक मात्र न्हय, तो जावन आसा तारक सगळ्या संवसाराचो, सगळ्या जातीकाच्या लोकांचो, सर्व धर्मांच्या लोकांक. आनी अशें हें आपोवणें सर्वांकी जावन आसा. आनी त्या देखून धर्म जात कात म्हणून लेखी नासतना जेन्ना आमी जेजून दिल्लें हें आपोवणें पातकी जिणी बदला म्हणल्यार ह्या आपोवण्यांक जर तर आमी सर्व आमी पाळो दिता तर खंडे जावन आमची जिणी बरी जातली. आनी ही बरी जिणी जियोंक जेजू आमकां एक प्रेरण जावन आसा. खंडे जावन आमी सर्व ताचे पाटलावदार. आमी पयलें बदलन हेरांकी आमी एक उजवाड जावंक जाय, हेरांकी आमी एक वाट जावंक जाय, हेरांकी आमी एक देख दिवंक जाय. आनी बरें जावंक साध्य आसा. आनी तें सोम्या मारिफात सोम्यान दिल्लें तें प्रेरण आनी देख त्या वरवीं आमी हर एकल्यांनी बदलन हेरांकी बदलन संवसार बदलोवंक साध्य आसा म्हणून आमी ताचे पाटलावदारी जावन आमी ह्या संवसाराक एक उजवाड जावंक जाय. जिणी बदलचें म्हळ्यार धर्म बदलचें न्हय. क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्माल्लो हांवें बरो क्रिस्तांव जावंक जाय. जे खंयच्या धर्मांत हेर जल्माल्यात, हिंदू धर्मांत जल्माल्ले हिंदू भाव भयणींनी बरे हिंदू जावंक जाय. इस्लाम धर्मांत जल्माल्ले आमचे भाऊ आनी भयणी तांणी तांचो धर्म पाळन एक बरे मुस्लीम जावंक जाय. धर्म तो खंयचोय जावं दी, त्या हर एका धर्मांत जेजून शिकयलेलें एका ना एका रितीचें तें उजवाडाचें किटाळ, बरेपणाचें किटाळ तें हर एका धर्मांत लिपोवन आसा. आनी हें जणवाई हें सत आमी हर एकल्या धर्मांच्यांनी आपणावन एक बरी जिणी जियेली जाल्यार खंडे जावन आमी सर्व जिणी बदलन संवसार बदलन आमचो आत्मो आमी हर एकल्यांनी बचाव करयेत. जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो आमचो आत्मो बचाव करूंक. आनी त्या देखून पयलें आमी जाणा जावंक जाय. आमच्या मदें कोणेय नाश जावंक नजो म्हणलें देवाची खुशी जावन आसा. आनी त्या देखून आमी हर एकल्यांनी एकामेकाक बचावेची वाट आमी दाखोवंक जाय. पयलें हांवें बरें जावंक जाय आनी म्हज्या बरेपणांत हेरांक हांवें बरें करूंक जाय. आज सगळो सर्व लोक संवसाराच्या फाटल्यान धांवन आसा. आनी असलें आमकां आपोवणें मेळचें जावन आसा. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हूण चिंत्या हातूंत ताका कितें फायदो. तर आमी सर्वांनी आमचो आत्मो बचाव करूंक एक बरी जिणी आमी वेंग मारूंक जाय. ती जिणी आमकां मेळटा जेजू मारिफात. जेजू जावन आसा आमकां एक देख, आमकां एक वाट आमकां शिकोवची. ताणें शिकोवन आमी बऱ्या तरान आमी पाळोवंक जाय. क्रिसमस आचरण भायल्या आडंबरांत बरोवन आमचो आत्मो होगडावच्या बरी जाता तर
तसलें आचरण आमकां गरज ना. आनी त्या देखून जें कितें आत्मो बचाव करच्या खातीर आमी सर्व करूंक आसा, जेजून शिकयलेल्या प्रमाणे आमी शिकोवंक आसा, तें सर्व आमी बऱ्या रितीन शिकोवन आमचो आत्मो आमी बचाव करया. हेरांकी बचावेची वाट जावन ती वाट दाखोवंक आमी एक प्रेरणा जावया. अकरेची जावन मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो हेरांक आपले सेवे चाकरेक लावंक न्हय, बगार आपणेच हेरांची सेवा चाकरी करूंक आनी समेस्तांच्या सडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हण तो आयला. ताणें आमची भरपूर रितीन सेवा केला. जे कोण सर्व गरजेवंत पिडेस्त चलोवंक जायनातले, पळोवंक शकनातले, आयकूंक शकनातले, हर एकल्या गरजेवंतांची सेवा ताणें केली. आनी अशें आमकां एक वाट तो दाखयता. आनी आमची सेवा ताणें भरपूर रितीन केला आसता ताच्या सेवेन आमी बरे जावन आमी हेरांची सेवा करूंक जाय. आनी जेजून सांगचें तितलेंच, जें कितें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणीक तुमी केलें तेंच तुमी म्हाका केलें. हीच जावन आसा जेजून शिकयलेली ती वर्ती शिकोवण, हर एकल्यांचो मोग करूंक, हर एकल्यांची सेवा करूंक. आनी त्या देखून आमी सर्व हांगासर KCWचे संदेश जावन आमी हेरांची सेवा करूंक एक बरो ध्येय आमी घेतला. आनी एक आमी वांटो जावन दुबळ्या धाकट्यांक आमी शिकपा खातीर आनी तांच्या गरजेक पडोवंक आमी हो संघ घडोवन त्या संघांत जायती सेवा आमी दिवन आसाव. पूण फकत पयशे दिवन आमी सेवा दिल्या म्हूण सांगल्यार पावना. आमी हांगासरी कुवेटच्या गांवांत जायतो लोक कश्टार आसा आनी त्या कश्टांत आसल्या लोकांक आमी एक आमची तांकी प्रमाणे आमी तांची सेवा दिली जाल्यार, आनी खंडीत जावन आमी जाणा जायचे हें कोरोना म्हणलें वायरस आयला, जायतें बदलावण ह्या संवसारार घडला. पूण एक ती कोरोना ह्या वायरसा वरवीं एक वाट ती आमकां दाखयता मनशापणान बरोवंक. जात धर्म कसलेंय कीड म्हणून लेखी नासतना आमी सर्वांनी सांगाता एकामेकाक सांगात दिवन एकामेकाच्या सेवेंत आमी वावरूंक आमकां हो एक बरो अवकाश जावन आसा. आनी त्या देखून हो मेळिल्लो अवकाश बऱ्या रितीन आमी भरवशान बरोवन हेरांच्या सेवा चाकरेंत आमी मग्न जावन आमकां मेळिल्ल्या जोडींनी आमी तांकी प्रमाणे आमी कितें करूंक जाता तें बरें करन आमी सोम्यांच्या सडवणीच्या बचावेंत आमी भागीदार जावन हेरांकी बरें करूंक आमी एक प्रेरणा जावया. तर तुमकां सर्वांक एक बरवशा बरयत, संतोश बरयत, कुरपे बरयत हें नातालां फेस्त, जेजूच्या जल्मा दिसाचें फेस्त हांव तुमकां मागता आसतना आमी सर्व निराशी जाल्या हांव खरें, पूण आमी बरवसो सणचो नाका. देवा थंय आमची भद्रती आसा. देवा थंय आमी सदांच आमचो भावार्थ खंचोवया. त्याच भावार्थान आमी चलया. हेरांकी आमी बरवशा बरीत जावन बरवशान बरोवन हें फेस्त बरवशान आमी संतोशान समाधानान हें फेस्त आमी आचरण करया. तुमकां सर्वांक परत बरवशा बरयत नातालां फेस्त मागोन म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. Thank you for the thought-provoking message. सोदता सोदता मोरी सरगार मेळूंक ना. 30 कोबार आमकां मेळटस KCWN तिची सोदना केली. कितें जालें गाय? खंयसर गेली गाय? कसलो मिस्तेर वो? अशें घडता गाय? आमची पात्रोन माय सरगार ना म्हणटस.
सर्व तिची भुरगीं आमी अवाक जाल्या. पूण निजायकी कितें जालें ह्या विशीं रुडी सोजान आपले चिंताप आटोवन काल्पनीक कथा बरोवन दिग्दर्शून एक कोंकणी मोटवे पिंतूर अर्पिला. मरी सरगार ना. Sponsored by Royal Tech Electrical and Contracting Company, Mr. Stanley Sanctis. नमान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे संगाता आसा. नमान तुका देवान तुझेर आपली दया केल्या. पळय तू करपेस जावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो व्हरतो जातलो आनी परमोर्ण तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ना, हे म्हजे वरवीं साध्य ना. कितें म्हजें कान आयकतात? म्हजी वळख तुका मेळोंक ना म्हूण दिसता. हांव तसो तो 2000 वर्सां पयले सर्वेस्परान तुजे ते पाटयलेलो गाब्रिएल भडवो. हांव जाणा तूं गाब्रिएल भडवो, पूण ना, हे म्हजे वरवीं साध्य ना. हांव आतांय म्हजे कुशेन येवंक ना. बगार परत म्हाका 2000 वर्सां उपरांत सर्वेस्परांत म्हाका तुजे ते पाट केला. देखून आयक. ओहो, देखून असो दिसता म्हाका कितेंच कळीत करिनासतना ह्या कोरोनाच्या वेळार सर्गीतान सर्वेस्परान परत म्हाका ह्या संवसाराक धाडला. सर्वेस्पराची आज्ञा आही. देखून मोरये दयेन मानून घे. ना, म्हजो निर्धार हांव बदलूंक तयार ना. देखून तूं वचून हळवायेन सर्वेस्पराक सांग हांव परत जेजूक जल्म दिवंक तयार ना आनी म्हाका सर्गी बेगीन सुपाटी वेलेंतर म्हज्या सिंहासनाचे भद्र हसतली. गब्रिएल, गब्रिएल, हांव तो सर्वेस्पर. हांवें तुमचें संभाशण आयकलें. तूं बेगीनच वयर फाटी ये. मुरयेक हांव उलोवन समजयतां. मुरये, आयक. हांव तो सर्वेस्पर. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. तुज्या तावन एक बाळ जल्मतलो आनी ताका जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. ना, हे म्हजे वरवीं साध्य ना सर्वेस्परा. कितें कितें हांव देखतां आनी कितें हांव आयकतां. तूं निश्कळंक. देखून तुका हांवें कुडयात्मे समेत सर्गार उबारला. जेजूची आनी सगळ्यांची आवय म्हणून सर्गार कुरवार केला. आतां म्हज्या एकल्याच पुताक परत जल्म दिवंक इन्कार करताय. बुक्षी देवा, म्हाका माफ कर, पूण जेजूक परत जल्म दिवंक म्हाका नाका. कोरोनांतल्यान मुक्ती सोडूंक तूं परत जेजूक संवसारांत धाडूंक चिंताय. सर्ग संवसारार तूं खालती म्हणून मान आनी होगळा पुसरतात. पूण आज कितें तुजें थंय घडलां? तूं आमक्वार जुजे कडेन करार जाला. आमक्वारावय जाता म्हणून लज दिसता. या जुजे तुजे तावन पयस वसत म्हूण भिरांत दिसता. कोरोनांतल्यान मुक्ती जोडूंक परत जेजून संवसाराक येवची गरज ना. परमोन्नताची सक्ती
हांव रावयसली तर हातून म्हाका लज कित्याक तो एक व्हडलो गौरव सुसे म्हजो पतीराय तो बगेवन मनीस तो म्हाका समजता आनी तो सर्वेस्पराक सदां घालतो जावन रावतलो पूण ना देवा म्हाका बक्षी परत जेजू क्रिस्ता जल्म दिवंक म्हजे दाबाव घाली नाका जुजे तुका जाय पूण जेजू म्हजो एक क्लोज पूत तुका नाका जालो तुजे उदरी जल्मून तुज्या कुटुंबांत खालतो जावन हेरांक देख दिवन चल्ला तो तुजें उतार मिरवून केदींक सोलोंक ना वयल्यान खाना शहरांत आपलो वेळ लागीं पावना तरी फकत तुजें उतार आयकून उदाक आसुल्लें वायन केलो तर आज कित्याक ताका परत जल्म दिवंक फाटीं करताय कितें ताचें तें उणेंपण तुका दिसलें धन्या देवा जेजू म्हज्या कुटुंबांत कालतो जावन चल्ला म्हजें उतार आयकला आनी ताचे थंय खंडीत जावन कितेंच उणेंपण ना तितल्या बऱ्या जेजूकू एक पोटी कित्याक करोडाच्या करोडपटी जल्म दिवंक हांव तयार आसा पूण ना परत जेजूकू जल्म दिवंक म्हाका नाका पूण तूं मात्र म्हजे रागा जाय नाका मुरये तूं इतली खालती आनी भोळी पूण आज कित्याक इतली धरून जाल्याय कोणाचेर तुका इतली बेजाराय या करंदाय देवा सगळ्या दिसांनी तुवें संवसार रचलोय आनी मनशा कुळा कितें सगळें जाय ते सगळें रचून मनशाक बगूंक दिवन तूं संतोश पावलोय तुजो अपरिमीत मोग मनशा कुळांतय दाखयलोय तरी संवसार तुजेर उपराटलो तुवें रायांक आनी प्रवादींक धाडली तुजे उपादेश दिले तरी संवसार तुका वळखलो ना संवसाराक पातकांत हांव चडोवच्या खातीर तुजे एकल्याच पुता जेजूक म्हजे द्वारे धाडलोय ताणें साबार असर्यां केली कुणां दाखयली पातक्या बक्षिलें तांकां गूण केलें पूण ह्या संवसारान म्हज्या दोळ्या मुखारच म्हज्या निरापराधी पुताक कुर्सार केळायलो हांवी संवसारा साबार कडेन दिश्टी पडली जाल्यार संवसार तुका मानवलो ना इतल्या व्हडल्या संवसारांत सातया बागेव जाल्ले कितले जण फकत 100 तर कित्याक देवा इतिहास पुनरावर्तन करूंक परत जेजू क्रिस्ताक म्हजे द्वारी ह्या संवसारात धाडूंक चिंताय कितें उपकार जायत कितें बरेपण जायत मोरये हांवें सरू आयकलें पूण तुवें जेजूक परत ह्या संवसारांत जल्म दिवंक जाय हो म्हजो अखंड निर्धार हांव म्हज्या निर्धारांतय अचल धन्या देवा हांव जाणा तूं कठोर तूं नितीवन तूं सर पदवेदार तूं दयाळ आनी तूं काकुलदार देखून तुजे कडेन खालती विनंती करता जाता तर परत जेजूक ह्या संवसारात धाडूंक दुसऱ्या एका बऱ्या स्त्रियेक विंचून तुजे मिसांव जारी कर चे कसलें चिंताप तुजें म्हज्या पुतान दुसऱ्या स्त्रियेच्या गर्भातावन ह्या संवसाराक येवंक जाय कोणी तसली स्त्री आसा तर म्हाका सांगशी गे ह्या संवसारान तुज्या की व्हरती स्त्री ना तुंच बगेवन तुंच नितळ तुंच निर्मळ आनी पाप कतावीन देखून असाद जाल्लें उलय नाका देवा तूं कित्याक असोय म्हजे ते कठोर जालाय कित्याक म्हाका तूं समजनाय तूं चिंताय परत जेजू क्रिस्ताक धाडल्यार ओ संवसार तुजे ते परततलो बिलकुल ना ह्या संवसारान फकत पाताक राग अगे मोसूर दारुणाई कुसडेपण व्यभिचार अत्याचार कुणी आनी आशा बरोवन ओमतता परत जेजू ह्या फटकेऱ्या संवसाराक आयलो तर पयलींच्या बरेच ताका गुन्यांवकार करतले तपडा मारतले थिंपी उडयतले बरादीक कुरिसोवंक दितले केपडायो करतले खाट्याचो मुखो संसितले आनी अक्रेक
अकरेक कुसार मारतेले खंयची आवय ती तयार आसा आपल्या निरापराधी पुताक थापडा मारतना सोसून रावूंक. खंयची ती स्त्री आपल्या एकल्याच पुताक कांट्याचो मुकू सांसितना वगे रावची. कोण ती माता आपलो पूत कुसार घालतना तुका गळून असहाय्यक जावन परीकपण घेनासतना उगे रावची. कोणूच एक स्त्री तयार ना तर म्हाका मात्र कित्याक देवा कस दिताय. हांवें मात्र कित्याक असले कस सोसचे. दुसऱ्यांक सगळ्यांक की काळीज आसा म्हाका काळीज ना. सांग देवा सांग उलय आता. हांवें कित्याक हे परत कश्ट भोगसय. मोरये समाधान काणगे तुवें ह्या संवसारा विशीं सांगिल्लें सकडसत हो फटकिरो गतासो आनी पातकी संवसार जावन आसा. 2000 वर्सां पयलीं हांवें त्याच कारणां खातीर जेजूक तुज्या द्वारी ह्या संवसाराक धाडिल्लो आनी आज परत तेंच कर्ण आसा. पातकी मनशा कुळाक पातकांतल्यान सोडवण लाभोवच्या खातीरच हें हांवें मेट काडलां. देखून आतां तरी म्हजें उतार मांडून घे. धन्य देवा सत तूं कुशी वट्टाय तर मुझे ते तुजी कुशी जारी जावं. कलतेपणाची माणीक तूं. ह्या तुज्या कलतेपणाक हांव मेसवलो पूण परत जेजूक जल्म दिवचो अवकाश तुका हांव दिना. देवा तूं कित्याक आज अशें उलयताय. सरकार तुजी भोगणां हांव जाणा जाल्लो. तूं सदांच तुज्या भुरग्यां पासून म्हजे कडेन मागतली. कोरोनातावन संवसाराक मुक्त कर म्हूण तुज्या पुता लागीं विनंती करतली आनी जायते सरगर्तावन तुज्या भुरग्यांक कुरपेची देणी धाड दितली. पूण सांगतास पातकी संवसारा पासून सदांच दुखां गळयतली. देखून हे तुजें रुदान ही तुजी बेजाराय ती तुजी कारंदाय ह्या संवसारांतल्या तुज्या भुरग्यांक कळीत करच्या पासून हो खेळ म्हाका खेळा जाय पडलो. मुख्य सर्वेस्परा म्हाका बगूस नेनारपणान तुका हांवें दुखयलें आनी हांव तुजे लागीं पयले पोटी धरून उलयली. म्हाका बक्षी ना ना तुजें दूख तुजी करंदाय तुजी बेजाराय तुजे कश्ट तुज्या भुरग्यांक कळीत करच्या पासून तुका धरुणायन उलोवंक हांवेंच सकत दिल्ली आनी तूं तुज्या निमती उलयल्ली न्ही. तुका जेजूक तुज्या गर्भांत परत जल्म दिवंक नाका पूण तुज्या हर एका भुरग्यांच्या काळजांत जल्मोवंक जाय. आज तुजी आशा सफळ जातली. आज तुका आयकल्लीं भुरगीं तुजें दूख समजून घेवन जिणी बदलतली. देखून तूं भियेनाका. तुज्या गर्भांत जेजू परत जल्मवचो ना. बगार तुज्या हर एका भुरग्याच्या काळजांत तो जल्मतलो. तेंच क्रिसमस. जेन्ना तुज्या भुरग्यांच्या काळजांनी जेजू जियेता तेन्ना संवसारान कोरोना जियोंक शकचें ना. सर्वेस्परा तुका महिमा जावं. तूं व्हरतो आनी सगळो संवसार तुका महिमा गावूं दी. तर आतां तूं वयर सर्गाक ये आनी तुज्या सिंहासनार बसून सर तुज्या भुरग्यांक जेजूच्या जल्मा दिसा तर्फेन कितें जाय तें सर्गार्तावन धाडून दिवन ध्यान्यांनी भरलेली कुरपा लाभय.
देव बरें करूं, रुडी डिसोजा. The next award category for the 12th standard CBSE Science and Commerce streams. We have received 5 applications in this category. First place is sponsored by Mrs. and Mr. Lawrence D'Souza, CSS Group Kuwait. They have sponsored Mrs. and Mr. Lawrence D'Souza Merit Scholarship Award. The second place is sponsored by Mr. Nitin Castellino and family. They have sponsored late Thomas Castellino Merit Scholarship Award. We would like to express our sincere gratitude towards the D'Souza and Castellino family for sponsoring the first and second place for both the streams. Second place in commerce stream goes to Evita Rachel D'Souza, daughter of Xavier Raj D'Souza and Rita D'Souza, studied at the Indian Community School Senior Branch Kuwait and she scored 92.4%. Second place in science stream goes to Adel Castellino, daughter of Ronald Pravin Castellino and Vinora Prima Castellino, studied at Fail Al Wataniya Indian Private School, Kuwait, and she scored 92.6%. First place in commerce stream goes to Fedora Carol Meneges, daughter of Pravin David Meneges and Fatima Maria Lobo, studied at Kamil School, Kuwait, and she scored 95%. First place in science stream goes to Vanessa Janica Santomayor, daughter of Valerian Santomayor and Janella Rodriguez, studied at Indian Community School Senior Branch Kuwait. She scored 93.2%. Now, we would like to present our token of appreciation to our next applicant in this category. Fiona Gloria was daughter of Stephen Harold was and Flavia Helen was, studied at Indian English Academy School, Kuwait. She scored 77.6%. Congratulations to all the winners and appreciation award recipients of category 3 for their outstanding achievements. The next award category for the 12th standard CBSE Arts stream. Mrs. Mabel and late Sam Alfonso Merit Scholarship Award for 12th standard CBSE Arts. This is a new category introduced by the Alfonso family this year. However, we did not receive any applications in this category. We thank our sponsors for their generosity by introducing this category to encourage students to take up arts stream as well. The next award category, Mrs. Nora and late Charles Dessa Merit Scholarship Award for 12th standard non-CBSE, first, second and third place each for arts, commerce and science streams. This is a new category introduced by Mrs. Nora Dessa this year, and we would like to express our heartfelt gratitude towards the Dessa family. Second place in science stream, Lloyd Miranda, son of Lawrence Miranda and Ruth Clara Vegas, studied at Indian Community School, Kuwait. He scored 65%. First place in science stream, Jessica Henry Serrao, daughter of Henry Serrao and Jacqueline Serrao, studied at St. Aloysius Pre-University College, Mangalore. She scored 93%. We haven't received applications for 12th standard non-CBSE arts and commerce streams. We would like to thank our sponsors for their generosity. नथलां फेस्ता वेळार नथलांची गितां गायन करन बाळोक जेजूक आमी नमान करता. नथलांची गितां गायतना नथलांचो फेस्ताचो संभ्रम आनीकय दोट्टो जाता. तर मोगाचे न्हू हांगासर नथलांची गितां गावन नथलांचो संभ्रम दोट्ट करचे खातीर फुडें येतात अब्बासिया कॉयर मंडळी. Song sponsor Ranon and Anaira D'Souza. Sponsored by Al Ratat Establishment, Mr. Raymond Oswald D'Souza. Hirat nidan tara parsaltat sargi powit hirat sardwandar salmali Carlo kacha ankarantas do sonsar uswat fanglo ya bisa buing terla
again. Hinidan rati Balkan karya naman. Cigayan Zalmaya Berkak naman Sungsakang Samadan Devani Musyang sendang Rashtra Buddha Santosan Andre Pakla Rakasan Kawyaan Jasangatan Betleman Krista Jana Ay Dirduta Cigayan Zalmalya Rayak naman Ay Dirduta Cigayan Zalmalya Rayak naman. Bawat pianong iya Suntusan walasan iya Tumiya Bela Shira Bolia Zalmaya Bulunya Caknaya Iya namaskar karya नमस्कार कर्या Iya namaskar karya dunia. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kushal Barit Natal तुमका. देव बरें करूं अब्बासिया गायन मंडळीक नातालांची गितां गावन नातालांचो संभ्रम दर्तो केल्ल्या खातीर हातूंत भागीदार जाल्लीं जावन आसात अनिल तावरो, संतोष बर्बोजा, रोनाल्ड लोबो, सिंथिया लोबो, क्लारा फेर्नांडीस, रेचल लोबो, रेबेक्का लोबो आनी रिस्टन फेर्नांडीस. आनी संगीत दिलें जावन आसा रिस्टन फेर्नांडीस. तुमकां सुमेस्तांगी देव बरें करूं. नास नासतल्यानो या नसा नसा बँड आसा मांड आसा नासून वसा. वय मगाच्यानो डॅन्स नाच म्हणटना आमकां सगळ्यांकी खोशी, डॅन्स करतना नाच नासतना आमची कसलीय बेजाराय विराराय आसल्यार ती पयस येता. तर मगाच्यानो आतां आमकां समेस्तांकी डिस्को डॅन्स करून मनोरंजन करच्याक फुडें येतात बाय फियोना वास आनी एलिशिया लोबो तुमच्या मुखार. Will you sing with me? Yeah!
देव बरें करूं. बाय फियोना वास आनी अलिशा लोबो भोव अपुरबाय रितीन डिस्को डान्स करून आमकां मनोरंजन केल्ल्याक तुमकां KCW तर्फेन देव बरें करूं. One of the greatest traditions of Christmas is caroling. But do you know how it all began? It was Saint Francis of Assisi who translated carols from Latin to local languages to encourage the parishioners to sing during the Christmas season. Families and neighbors sang carols among themselves, and this tradition was passed down. So now, to carry on this tradition, I invite the KCWA Managing Committee members to spread the spirit of Christmas. Thank you.
देव बरें करूं सर्व KCWच्या समिती संध्यांक भोव अपुरबाय रितीन नातालांचें गितां गावन नातालांचो संभ्रम तुमी हांगासर आडयल्या तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा आनी तूं वांटेली घेतली जावन आसात सुनीता, आयडा, रेचल, रूथ, जेनेव्यू, जिनेल्ला, अरुण आनी दीपक आनी संगीत दिल्लें जावन आसा गिटार खेळोन जॉय डिसोजा आनी कीबोर्ड खेळोन सुनीत नोरोना तुमकां समेस्तांकी KCW जावन देव बरें करूं. It's time to get up and get funky. Here we have Royce and Rosalind, all set to sway us with their groovy moves. Dance sponsors Anna Grace Noronna. में से भर के तैयार की खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती में से भर के तैयार की खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती खुद ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोने ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोने तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा मेरे अनु सूली उते टंगी रख दे मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा मेरे अनु सूली उते टंगी रख दे मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा ट्राई ना मुझ पे तुम्हारे सोने ट्राई ना मुझ पे तुम्हारे सोने तू जरा सा भी नहीं मेरे यार वर्गा मेरे अनु सूली उते टंगी रख दे मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा मेरे अनु सूली उते टंगी रख दे मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा बाकी सारी फेंक लगे देख के तुझको ब्रेक लगे दूर दूर से ठीक है रानी पास आऊं तो सेक लगे पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया ऐसी गुंडा गर्दी है बंदी तू बेदर्दी है सर्दी में भी कर दी है आए घर में सब जिधर वो है उधर देख रहे हैं हम तो पब्लिक की नजर देख रहे मैं समझ ही गया था कि बात कुछ बड़ी है और बात कुछ बड़ी नहीं तो कुछ तो गड़बड़ी है हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है हट जा सामने से मेरी अखियां लड़ी है हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है हट जा सामने से मेरी अखियां लड़ी है अपनी बाहों में तुझको मैं ले लूंगा तेरी जुल्फों से डे नाइट खेलूंगा जो तू रूठेगी तुझको मनाऊंगा तेरे डैडी के नखरे उठाऊंगा जब भी तू देखती है मेरी जान मुझको हंस के ऐसा लगा है मुझको ना बन गई है बस के हट जा सामने से ओ भाभी ओ भाभी ओ भाभी 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 हट जा सामने से तेरे भैया खड़े हैं अरे हट जा सामने से हमरे नैना लड़े हैं सब इधर में हूँ जिधर देख रहे हैं हम तो पब्लिक की नजर देख रहे मैं समझ ही गई थी कि बात कुछ बड़ी है अगर बात कुछ बड़ी नहीं तो कुछ तो गड़बड़ी है हमारी भाभी खड़ी है मेरी अखियां लड़ी है Thank you for the sensational performance. I'm sure many of us love the idea of a white Christmas. But being here, all we can dream about is Christmas in the sand, which is not that bad. So here's Olivia Lobo with her take on Colby Calais' Christmas in the Sand, with Shane Lobo on the guitar, Anvil de Souza on the keyboard, and David Manuel on the drums. Song sponsor Mr. Valley Desa and family, Mr. Carol Matthias and family.
could have been the sun, it could have been the sea, it could have been my childhood fantasy. But I saw Santa in his bathing suit, tried to catch a wave, but he tried too soon. He laughed so hard that he could barely breathe. That's what he did to me. He said, you look naughty, but I'm sure you're nice. He was soaking wet, but he cracked a smile with a present in his hand. He said, it's Christmas in the sand. I must have had too much to drink, 'cause Rudolph's nose was shining green. I think he was playing ranger games on me. But Santa only called him once, but you should have seen him run so fast. They were gone in a day. It could have been the sun, it could have been the sea, it could have been my childhood fantasy. But I saw Santa in his bathing suit, tried to catch a wave, but he tried too soon. He laughed so hard that he could barely breathe. That's what he did to me. He said, you look naughty, but I'm sure you're nice. He was soaking wet, but he cracked a smile with a present in his hand. He said, it's Christmas in the sand, Christmas in the sand. Whoa, oh, Christmas in the sand. Whoa, oh, Christmas in the sand. I love Christmas in the sand. Don't need your winter coat, don't need your winter hat. Just grab the one you love and say you're never coming back. If you see Santa in his bathing suit, try to catch a wave, but he tried too soon. He laughed so hard that he could barely breathe. That's what he did to me. He said, you look naughty, but I'm sure you're nice. He was soaking wet, but he cracked a smile with a present in his hand. He said, it's Christmas in the sand, Christmas in the sand. Whoa, oh, Christmas in the sand. Whoa, oh, Christmas in the sand. I love Christmas in the sand. Thank you for the amazing performance. आणि आता अकरेची अवॉर्ड कॅटेगरी जावन आसा मिस्टर हेरल्ड डिसोजा अँड फॅमिली एक्सलन्स अवॉर्ड फॉर एक्सेलिंग इन एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज. ह्या अवॉर्डाचे स्पॉन्सर जावन आसात मिस्टर हेरल्ड डिसोजा अँड फॅमिली. तुमच्या उदार मनाक आनी तालंतवंत भुरग्यांक तुमी दिवच्या प्रोत्साहक आमी तुमकां आभारी जावन आसा. The following students have shown their excellence in various categories and KCWA would like to congratulate them. Aaron Luis Pinto, son of Michael Pinto and Yune Vegas, won first place in the inter-school basketball tournament in under 14 categories. Arnold Jerome Andrade, son of John Andrade and Helen Castellino, won first place in 200 meters in inter-school competition in under 17 boys category. Joshua Alvin Cardoza, son of Rudolph Michael D'Souza and Shanti D'Souza, secured second place in Indian duet and third place in Western duet inter-school dance competition 2020-21 organized by Fail Al Wataniya Indian Private School Kuwait on 14th May 2020. Rilla Mahima D'Souza, daughter of Rudolph Michael D'Souza and Shanti D'Souza, secured second place in Indian duet and third place in Western duet inter-school dance competition 2020-21 organized by Fail Al Wataniya Indian Private School Kuwait on 14th May 2020. सर्व विजेत्यांक तशेंच तांच्या आवय बापायंक आमी शाबासकी पाठयता आनी तुमच्या फुडल्या मेटांनी तुमकां सर बरें मागता. And KCWA would like to congratulate all the students and we wish them very best for their future endeavors. Comedy skit sponsor Mr. Wilson D'Souza.
मोग 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 म्हळ्यार कितें म्हाका समजना मोग 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 म्हळ्यार कितें म्हाका समजना वय मोगाचे न्हू मोग कितें म्हळ्यार म्हाका न्ही तुमकां विचारल्यार कोणायकी कळीत आसचें ना थोडीं म्हणटात मोग म्हळ्यार विशेश सकत थोडीं म्हणटात मोग एक विशेष अनभोगो तर नाडपणा पावतना एका चल्यान मोगार पडचें सहज पूण कोणा वयर केदाळा कशें मोग उपजता म्हूण सांगूंक मस्त कश्टाचें थोड्यांचो मोग इस्कॉलाच्या मेटांनी किरला तर थोड्यांचो मोग कॉलेजीच्या मेटांनी थोड्यांचो मोग फेसबुकार किरला तर थोड्यांचो मोग वॉट्सअपार थोड्यांचो मोग खाजरा गेल्ल्या कडेन किरला तर थोड्यांचो मोग मरना गेल्ल्या कडेन किरलेलो आसा आनी आतां कोरोना येवन थोड्यांचो मोग क्वॉरंटायनारी किरला ताकाय कितेंय गजाल तर मोगाचे न्हू आमकां समेस्तां की पोट भरून आसूंच्याक फुडें येतात घेवन हास्य नाटकलो क्वॉरंटायन लाव तुमच्या मुखार लुसिलो बोरान्ना लायनर मस्करनेस आणि राजेश फर्नांडीस करया बा करया ओय लॉकडाऊन उपरांत आजच ऑफिस ओपन जालें मात्र तुमचें रजिस्ट्रेशन करया कळ्ळें तुमकां हनीमुनाक वचूंक वेळ जाता की तुम्ही एक काम करा तुम्ही पहिले हनीमून पुरा फिनिश करया मागीर रजिस्टर करया जायत बरें म्हणून हय गा म्हणटाना आन्सर पळयतना पळय म्हाका फक्त ही आनी रजिस्ट्रेशनाक यांचे दिसनात ही सीदा भुरग्या वडलांक घालून गेल्यावर दिसता येदवा ह्या लॉकडावनाच्या दरम्यान कले उपाद्र पहिले लॉकडावना पहिले रजिस्टर जाताली मागीर एक गुरुवार धाडचाल आता ह्या लॉकडावनात गुरुवार धाडचे पुरा फिनिश कर मागीर येत्या हे बा ही दोगां कोण बा आनी येवसो फोर्स पळयल्यार आतां म्हाका 15 वर्सां वरी येता पळय काल रे यान उन्नीर डान्स करून गेला डान्स इंडिया डान्साची स्टेज आहे रे पळय सांगा समा पळय रे मॅरेज रजिस्ट्रेशन ऑफिस घडल्या मग सर ऍक्च्युअली आम्ही धावून येयल्ले सर धावून खाला आयला टॅक्सी मिळवून तशें न्ही सर आमी घरात धांवून येवन काजार जाते आसा सर आनी म्हाका सोसूंक जायना सर आनी म्हाका सोसूंक जायना तू सोसून मरू नाका रे रप्प वचून कर न्ही वचून काले सर सोसून सोसूं न्ही सर रेजिस्टर मॅरेज एक रप्पा करून सोडा सर म्हाका रपक्का काजार जावन रपक्का कुवेटाक फाटी वचूंक आसा सर ताका रपक्क जायचें न्ही पुरा आता काजर कोणाचे हॅलो म्हाका हांव चायल्ड मॅरेज आनी एक्सक्यूज मी सर तुका कितें तो भुरग्या बरी दिसता गे आनी सर तो म्हजो राजा सर आमी एकामेका मस्त मोग करता तुमचे गॅप म्हणल्यार सुरू जाता न्ही साहेब न्ही तुका हो काड्डी पेलवान खंय मेळ्ळो मोग करून सर तो पळोवन बारीक दिसल्या रे दिसला रे एकदम स्ट्रॉंग आसा सर झालं म्हणताय एका बोटान आप मेरे वयर देवा मोठा कशें रे ते सुपरमॅन आहे रे तू सुपरमॅन न्ही सर मागीर लिफ्ट मॅन मला रे लिफ्ट असं बटन दाम तुका आठ झाला रे 12 जणांची वयर येत सर तुमचे तमाशे पुरा नाका सर सर आमचो क्वारंटाईन कशें म्हळ्यार रे ते म्हणल्यार सर हांव कुवेट तावन गांवांक फाटी येयल्लो
14 दिसाच्या क्वारंटाईन म्हणून म्हाका इस्कालाच्या 4थ्या क्लासीत रावयल्लो सर. आणि सर हांव पळोवंक वयता गांवांत म्हाकाय क्वारंटायन म्हणून त्या 30 कालाच्या 5व्या क्लासींत रावयल्ले सर. सर ते मास्क घालून हांवें ताका पळयताना नदर मेळ्ळी सर. हाताक हात. हातान घेऊन मोग हात दितली तुका हांव भास केदी सोचिना तुजो संगात समता पर्यंत काळजान श्वास. हातान घेऊन मोग हात दितलो तुका हांव भास केदी सोडसोना. तुमच्या क्वारंटाईन लावाच्या दरम्यान आत्ता ताका डाऊन कर खट्टाली नाही. सर हांवें त्याच्या मोगाच्या उर्बेन लासून कविता बरयला सर. ऐका तुम्ही. वैखी रजा सांगता सांगता ऐक तू म्हज्या मोगा. तुझ्या मोगाच्या सोदनेर भोवलो हांव गांवार गांव. तुझ्या मोगाच्या सोदनेर भोवलो हांव गांवार गांव. सालमिया अब्बासिया अबू अली अक्रेकी मेळ्ळें गो तू म्हज्या. अक्रेकी मेळ्ळें गो तू म्हज्या मोगाच्या बुर्ज खलिफा. बुर्ज खलिफा. आता बाबा या बुर्ज खलिफाक सट्टाय कसो लिफ्टर. तू लिफ्ट मॅन ने. सर तुम्ही म्हज्या राजा विशयान कांय सांगा नाकात. राजा तुजे खातीर हांवें एक कविता बरयल्या. आता तुझी कविता गे तुमचे काल रे कविता सांगडे रे. सर ताका आशा आसा न्ही सर. सांगू दी न्ही. सांग सांग. मोगाच्या सोबतेर बोली हांव नाला सुपारा विरार. वा 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 वा. मोगाच्या सोबतेर बोली हांव नाला सुपारा. वा 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 वा. मेळटलो म्हणून म्हज्या स्वप्नाचो रायकुमार. वा वा. आता मेळ्ळोय तू म्हजो भांगार. भांगार. आता मेळ्ळोय तू म्हजो भांगार. भांगार. पोवची आशा सगळो संवसार बसोड तुज्या हुस्क्यार. अरे बाय तू झाला ते उस्कार बसून त्याला खांदार बस. आता तुमचे झाले गे. तुमचं झालं नाही. झालं सर. मजा असा आता झालं सर. कविता सांगा सर. के दळ सुरू जाते तू. वा 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 वा. केलं मात हा केदळ. के दळ सुरू जाते तू कोडी आलतो को एटा विमान. वा 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 वा. के दळ सुरू जाते तू कोडी आलतो को एटा विमान. वा 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 वा. मागे मागे दाडतो तुका उद्यावर तुका चायना मागीर खंयची करणार नाही बाय. सगळो संसार ताच्या खांद्यार बसून भोवंक या क्वारंटाईन टायमार विमानाक म्हणजे बाबांक सुरू केला. हांव त्या मोगान सगळी निश्चित जाल्या सर. अरे बाबा तू या म्हशीक काय पळोवंक मुखार पडलो सर. त्याचे डोळे पळया सर. ते लहान चायनीसा बरी कितले शोभीत सर. ताचे ते उगले गाल पळया सर. उडी घालून उकड धरला सान्ना बघ. तसे नाही सर. कातरीना कैफा बरी. बरोबर कातरीना कैफ. ताचे ते दांत अस्तीच्या दांतावर काले सर. सोबीत परजळीत मोतिया मांडून दौरल्या अरे तू त्याच्या मोगार कंप्लीट पीस झालाय रे. दोळ्यान खाऊ बंद मांडला तू काय दिसना. आम्ही सांगचे ऐक रे कई मुनी सुकून तू रॉंग चढवाकडे खासदार झालोय. मागीर बाहेर म्हणली ती कोविड-19 व्हायरस वगैरे साहेब.
ते कसे सर दिसाक एक नमुन्याचे केस येतात हा खंयच्याक नोबत करताय हा. ये बाय तू तू ताका काय बोल मोगार पडली सांग सर आजी ती सरची साल पळयात सर ताने हसताना त्याच्यात गालार पडचे ते डिंपल पळया सर चंद्रे म्हणल्या बोंबे पळे तुम्ही दोघांनी हातात धरून सोडून होता ना आलतार भुरग्याक दोतवण्याच्या क्लासिक फांग गेल्या बरं दिसता सर म्हाका ताका सोडून रावंक जायना सर म्हाका ताका सोडून रावंक जायना ಲೋಕವೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು ವೇದದ ಸಾರವೇ ಕೇಳಿದು ಲೋಕವೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು ವೇದದ ಸಾರವೇ ಕೇಳಿದು ನಾಳಿನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಬಾರದು ಬಾಡಿನ ಮೂಲವೆಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಾರದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಜಗಕ್ಕೆ ಹೆದರಬಾರದು तुमचं मोग पळून म्हज्या काळीज बरो नाही म्हाका आनी राजाक सोडून रावंक जायना सर तुम्ही जर तर म्हजे रजिस्टर खासदार करनात करनात हांव वचून जीवघात करता सर जालें मोस सुसायड करता गेले तू म्हणतोय रे तू म्हणतोय ना जाल्यार सगळं पण पाडच्या रे तू करेक्ट गेल्ली भारी बरी जाली करेक्ट सर आम्ही जीवघात करता तुवें कशी मूर्ती मोर नाका काड नाका हंगे 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 आळे ये आमच्या ऑफिस आसचे घालक हांगा हांव आसचो घालक तुमचे रजिस्ट्रेशन हांव करयता हांव करता पळयता तुमचो क्वारंटायन लावाक आतां लिंबो चिड्डी मेळ्ळा आले बाबा हंगे तूं ताका घरात हांव घालना आमी खाजा जाता ताची साईज पळय ताची घरची कशी आसता बरी आसा खंय म्हणी ताच्या घरच्यांक कळोवन मागीर तांणी येवन तुका डिश 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 काय करता रे तूं सर तशें करूंक हांव काळें कुंगडा बील गे हा ताणी म्हणी येवन म्हज्या मोगाक इन्सल्ट करीचे सर तांच्या कुटुंबाच्यांक धर तेंचे पांय पुरा लाकूड म्हटल्या बरी म्हणटा खंडीत नाही अरे बाय बाय तुझ्या कुटुंबाच्यांक पाय मोठा म्हणा होय राजा तुवें म्हज्या कुटुंबाचे पाय मोठा म्हळे गे अरे मा हांव तशें सांगता गे हांव सांगता गे अरे तू आता घरा सांगा नासता खाजर जाता फाल्यां सकाळी ताच्या घरा वताना ताच्या मायन म्हणल्यार तुज्या सासू मायन घरा भितर येवंक तूं सोडनासतना कुंठ्यांनी मारला खाली करता तुझ्या मायन कुंठ्यांनी मारताय रे कालें गो तुका म्हज्या घरच्यांक खुंटांनी मारताय म्हणटाय गे तुजें धैर्य गे आणि तू काले म्हज्या घरच्यांचे हात पाय मोठा म्हणताय तुझे पाय मोडून तसं सुप करणं पेट्या घालतानी ना पडे तुझे ते क्या असं जर तुका धर नाही बडे नाही बडे मुझे केस सोड रे तुझे ते बॉर्डर असले चार केस उमटून खान साका बुजो दिना जाल्यार मुझे नाव खुल्लू नाही ओगा बस गो मुझे डेवले ना के तू मुझे डेवले का ना सायलेंट जाऊ अरे बाबा तू म्हणतो नाही ताचे डोळे चायनीज रल्ला पारसो बीत चायनीसा बरी डोळे डोळे त्या फोंडा भितर आसात न्ही ते कोंकून गाडी नाही बळे मागीर दांत मत्यावरी एक दिला रे पुरो दांत धरणी पडायचे डिंपल नाही त्या मुसल्याच्या वट्ट्यावरी बाणशिऱ्या हे कोणींद्रा हे हस्तीच्या पिला हे जड मुसल्या गैर असं झालं अंगाय गो ते त्याला गैर रे तू ये रे अंगा तू बाईल अंगाय गो तू काका काही झालं गेले गो अंगाय गो अंगाय गो जाता झाला रे तुका सोडी ना
काही केलं त्या पिठानं त्या पोपायच्या रुखाक बांधून तुझे वैर हुमले सन्नतल्या रे मुझे नाव फुलून ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಲವ್ ದೇವ मजा ओडल मुसोर कोलो मोगू कोलो मायपास एका धाकट्या विषयाक लागून कले झगडल्या बा छे 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 छे. आजकालची जोडीन तशी आबा रप्पा अट्रॅक्शन रप्पा मोग रप्पा गजल एका धाकट्या विषयाक लागून रप्पा डिवोर्स. Goodies items sponsored by Mr. Marcus de Almeida, Alzahem and Malhotra, Mr. Clipper de Souza, Mrs. Sunita and Melvin de Silva, Mrs. Ruth Clara Vegas, Altco Company, Approved Market, Mr. Munaf, Mr. Villas Vargani, Calmet International, Mr. Richard Miranda. हो 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 मेरी क्रिसमस तुमका भुरग्यानो वडानो तुमका समजता की जिजूच्या जल्माचे शुभाशय. मेरी क्रिसमस भुरग्यानो म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो तुमचे खातीर या गांवाक आयला तुमकां मेळोंकू ह्या संवसारांत कोवीड पिडा सगळ्यांनी विस्तारल्या भुरग्यानो तुमी सांबाळून रावा भुरग्यानो हांव सांबाळ्ळा आसा म्हाका हांगा येवंक मस्त त्रास जाले तरी की हांव तुमचे खातीर आयला भुरग्यानो तुमकां मस्त गुड दिसान आयला भोवमान हाडून आयला भुरग्यानो या भुरग्यानो म्हजे सांगाता तुमकां समजता की मेरी क्रिसमस हा 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 हा. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells,
first prize sponsor, Mr. Lancy Was, and United Steel Company, Mr. Prakash Gonsalves. Hamper fifth prize sponsor, Mr. Rudolph Michael D'Souza and family. 10 consolation prize sponsor, Matthias family. Highest hamper sales sponsor, Kintech Electrical Company, Mr. Navin Ranjit D'Souza. Gift vouchers sponsored by On Cost Supermarkets, Kuwait. Sponsors for membership draw prizes, Mrs. Janila and Mr. Valerian Santumayar. KCWN नातालां फेस्ता संदर्भी हॅम्पर्स आसा केल्ले आनी ते क्रिसमस हॅम्पर्स आतां आमी सोलोन व्हरतले आनी आमचे मदें हजर आसात फादर डॉमिनिक सिक्वेरा. तुम्ही हे हॅम्पर्स ड्रॉ आतां सोलोन व्हरचे म्हूण हांव तुमचे कडेन विनंती करता. तर आतां आमी आराम करता 10 consolation prize जाता. सो फादर नाव विल स्टार्ट फ्रॉम 10th consolation prize. आणि हांगासर आसा 10th consolation prizeचे नंबर. शीट नंबर इज 611. हे 10th consolation prize फावो जाता नासर बेबानी. And here we have now 9th consolation prize and the number is 580. शीट नंबर 518 9th prize फावो जाता and it goes to Hansel D'Souza. आता आम्ही 8th consolation prize सोलोन व्हरतले. And the number is 37. Serial number 37 goes to Sunit Noronna. And the next number is 7th consolation prize. Seventh consolation prize goes to serial number is 325 and it goes to Gilbert Matthias. 7th prize. Now we have 6th consolation prize. The serial number is 008. The serial number is 8. 4. Yeah, line number is 4. This goes to Raj Mallabana. Now we have 5th consolation prize. The serial number is 133. Robert and family. Now we have 4th consolation prize. And the serial number is 404. Sheet number 404 goes to Aaron Savio D'Souza. So next consolation prize is 3rd. And the serial number is 380. And it goes to Vincent Saldana. And next 2nd consolation prize. Serial number is 91. Serial number 91 goes to Mohan Singh. And now we have 1st consolation prize. Serial number is 647. 647 goes to from 647 serial number, and
Here we have line number 8. This goes to Master Royston Desa. So हांगासर आम्ही 10 consolation prize sum up जातले. आता आम्ही आरंभ करतो 5th prize. The 5th prize जावन आसा microwave 50 liter digital is the prize 5th prize and it goes to serial number is 299. From serial number 299, line number is 16. Here we have 16. Arian Rego. The next prize is 4th prize, that is Samsung Galaxy Watch 46mm. Serial number is 366. 366. And from that line number is 7. Kannan Raghavan. And now here we have 3rd prize, Samsung Galaxy A31 128GB phone. The serial number is 145. From that line number is 16. This goes to Padmanabhan. And here we have now 2nd prize is Canon camera. The serial number is 463. Dolphy DeCosta. 2nd prize goes to Dolphy DeCosta. And here we have now 1st prize, that is Orca Android TV 50-inch 4K Ultra HD LED TV. And the serial number is 273. Nelan Mascarenhas. First prize goes to Nelan Mascarenhas. हांगासर हॅम्पर्स ड्रॉ आखेर जातले आनी सर विजेतांक KCW तर्फेन परबी पाठयता. आनी तशेंच हे हॅम्पर्स ड्रॉ चलोवन व्हेल्ल्या आमचो फादर मनादीक बाब डॉमिनिक सिक्वेरा, तशेंच हॅम्पर्साचो कोऑर्डिनेटर मनोज रेगो हांकांसर आमी काळजांतावन उपकार बावडता. देव बरें करूं. जायत मोगाचेनो मुखेल कार्य जावन आसा KCW मेंबरशीप ड्रॉ. तर हांव फुडें येता हें कार्य सुलोवन व्हरचे खातीर बाय जिनेला रोड्रिगस. सर्व मोगाळ KCWच्या सांद्यांक नतलां फेस्ताचे आनी नव्या वर्साचे सुभाशय पटयता. KCW आरंभ जावन 32 वर्सां संपतात. फाटल्या सुमार वर्सां थावन भुरग्यांक शिकपाक कुमोक आमी दिल्या, गरजेवंतांक आदार दिला, निराशितांक आसरो दिला. अशें आमी जेजूच्या मेटांनी निस्वार्थपणी KCW द्वारे सेवा करतेच आसा. आनी आमच्या KCWच्या संघटनांत 1000 वयर सांद्या आसात म्हूण सांगूंक खुशी व्हरता. आनी ह्या सर्व सांद्याच्या सांगातपणान कुवेटांत तशें माय गांवांत आमी बरीं कामां करतेच आसा. कुवेटांत आशिल्ल्या सर्व कोंकणी लोकांक ह्या संघटनांत भरती जावंक अवकाश आसा. तर मोगाच्यानो सर्व मंगळूरकारां ह्या KCWच्या संघटनांत भरती जाया आनी KCW जावच्या बऱ्या कामांत तुमी भागीदार जाया. ह्या संघटनांत भरती जावंक खुशी आशिल्ल्यांनी KCWच्या कमिटी संद्यांक संपर्क करियेत वा परद्यार दिल्ल्या नंबरार तुमी संपर्क करियेत. KCWची वेबसायट www.kcwakuwait.org आणि ईमेल ID info@kcwakuwait.org. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. हांव आतां उलो दितां फादर डॉमिनिक सिक्वेराक आनी आरोन जोसे डिसोजा मुखार येवन वो मेंबरशीप ड्रॉ चलोवन व्हरूं. आनी मोगाचेनो आतां पयलें ड्रॉ आसतलें
2021 कोणाचें पुरा रिन्यूवल जालां पळय त्या मेंबरांक आतां आमी ड्रॉ करतले हांव. फादर डॉमिनीक आतां तुमी कोण लक्की म्हणून विंसून काडचें. वय फादर खंडीत. आनी हांगासर लक्की नांव आसा. येस. मेंबरशीप नंबर 1465 मिस्टर प्रमोद सायमन जॉर्ज. ये तांकां फावो जालां. तुमकां अभिनंदन. आणि आता मुखलें ड्रॉ जावन आसतलें लाईफ मेंबर, पॅटर्न मेंबर आणि ऑनररी मेंबरा मध्ये फादर डॉमिनिक परत एक पटी. आणि लकी पर्सन आसा मिसेस एडना कॅरोलिन मॅनेजर्स. मेंबरशीप नंबर 2000. तुमकां अभिनंदन. देव बरी सांज दिवन तुमकां सर्वांक आनी मागता तुमकां सर्वांक बागी आनी संतोश भरीत नवें वर्स. पयले स्वातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा धन्या देवाक हे KCWचे नेतालांची सांज 2020 कार्ये बऱ्या रितीन सफळ करूंक फावो केल्ल्या खातीर. हर एका वर्सा परी ह्या वर्साय नेतालांचो संभ्रमाचे कार्य चलोवन व्हरूंक मुखार आयिल्ल्या आमच्या दानीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा हें कार्य रेकॉर्डिंग करूंक आमकां जागो फावो केल्ल्या मिस्टर फ्रांसीस मायकल आनी मिसेस सुनंदाक. देव बरें करूं म्हणटा श्रीमान आल्बन डिसोजा आनी ताच्या सांगात्यांक ह्या आयचें कार्य बऱ्या रितीन रेकॉर्ड करूंक मुखार सरल्या खातीर. तशेंच तांकां सांगात दिवन दिल्ल्या जॉयस्टन डिसोजा हाकाय हांव KCWचे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. हें कार्याक सावंड सिस्टम ओदकसून दिल्ल्या मिस्टर आनंद डिसोजा वेव्स. देव बरें करूं म्हणटा हें डेकोरेशन करूंक मुखार सरल्या मिस्टर गॉडविन वेगस. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा हें सगळें कार्य चलोवन व्हरूंक साबार दिसांची मेहनत घालून मुखार आयिल्ल्या आमच्या मॅनेजमेंट कमिटी कोऑर्डिनेटरांक रॉन्सन सल्डाना आनी ॲलन डिसोजा. आयच्या ह्या दिसा मेंबरशीप ड्रॉ तशेंच हॅम्पर ड्रॉ चलोवन व्हरूंक मुखार आयिल्ल्या फादर डॉमिनीक सिक्वेरा हांकां हांव KCWच्या तर्फेन काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्यक्रमाक क्रिसमसाचो संदेश दिवन बऱ्या रितीन 2 उतरां उलयिल्ल्या फादर नॉयल डी अल्मेडा हांकां हांव KCWच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्यक्रमाक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांचो आमी उपकार बावडटा आनी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणून म्हजी 2 उतरां आखेर करता. Special thanks to Mr. Navin Mascarenes. Special thanks to Mr. Francis Michael.